On the day following the celebration of St. Paul's conversion, we honor the memory of two of St. Paul's co-workers, Timothy and Titus. This is a good reminder to us that no grace is given for our own sole benefit. Grace is given to be shared so that the church may be built up in love. Hello, this is Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer with some thoughts about today's saints. Sometimes we have the impression that life in the early church was peaceful and that all the early Christians were united. A quick reading of Paul's two letters to Timothy and his letter to Titus show that this was not always the case. Divisions were a problem from the beginning. They only got worse. And so today we have the sad situation where it's estimated that there are over 35,000 different Christian denominations. How confusing this must be to the world that ends up rejecting Jesus because his followers are not united in belief and practice. Many divisions are a result of different interpretations of Scripture. And the question arises, where can one find an authoritative interpretation for the Bible? St. Paul's first letter to Timothy, chapter 3, verse 15, clearly states where we are to find the truth. There, Paul refers to the church as the pillar and foundation of the truth. We don't go to the Bible alone to find the truth because different people interpret the Bible in different ways. We go to the church, built upon the rock St. Peter, the first bishop of Rome and pope. Jesus promised that the gates of the netherworld shall not prevail against the church built on this rock. And so we pray today that the thousands of Christian denominations may be brought together into one church so that Jesus' desire may be fulfilled, that there will be one flock, one shepherd. "71 years of Indian Republic that began on 26th January 1950 has given us so much to celebrate. Democracy has given us the government of the people, by the people, for the people, with its constitutional wings of legislature, executive and judiciary. So after 71 years, where are we and where are we heading to? Will I sound negative if I say our legislature has failed? Our executive is getting corrupted and our judiciary is slowly turning selective to see or unsee the truth. Politics today is merely spelled as election, election and election. And we the people are made to believe that getting into politics means getting into some electoral mess. And that is why better be away from it. It is kept hidden from us that it is the very politics that lives our lives today. Development is today misspelled as concretization. Human development has been compromised and profit of selected few looks to be the ulterior motive. A selected few decide what is national interest, and those others who question it, they are called as Deshdrohi. Right to redressal, right to dissent suddenly looks to be criminalized. So Constitution itself seems to be under threat and under attack. So isn't it our responsibility to guard our Constitution as constitutional citizens of India? If we are to guard our rights and duties that are granted to us by the Constitution, then we need to be responsible. And to be responsible, we need a change in mindset. We need to change our mindsets. We need to change our mindsets from bhakti politics to constitutional politics. We need to change our mindsets from
crazy haphazard development to sustainable development. We need to change our mindsets from Neta-oriented systems to Praja-oriented systems that will secure us a Republic India. So on this Republic Day, let us be responsible. Let us enjoy our rights. Let us be faithful to our duties. Let us be responsible to take India to greater heights of development, greater heights of unity, greater heights of prosperity. Jai Hind. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयज सगळ्यांक तुमकां ही पवित्र मिसाचे भेटेन आयज आमी आमच्या भारताच्या पोरजी राज्याचो दीस मनयता. देवाक आमी दिनवासिया. तशेंच भाग्योंत तिमोथ आनी तीत ह्या धर्मोध्यक्षांची परब मनयता. देवाक आमी दिनवासिया. आमच्या देशा पासत मागुया. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत मागुया. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत एसेंब्ली सुरू जाल्ली आसा. ते फोटयना जावपाक आनी आमचे सगळे आमदार मंत्री जे आसात तांणी आपली जबाबदारी घेवपाक तांचे पासत मागुया. सगळे पोरजे पासत मागुया. पोरजा म्हणल्यार आमचे पासत मागुया. आमकां सगळ्यांक ह्या आमच्या देशान मोगान एकवटान आनी भावपणान जिवंक फावो कर म्हूण मागुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. आयज सिमोना जॉसी फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताच्या इंतेसावान ताची बरी भलायकी बासत आनी ताचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोन सिल्वा हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस मनयतात एरिडिया डिकॉस्टा, मारिश्का फेर्नांडीस, जुआना मारिया फेर्नांडीस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. मारुश्का फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच आयज आमी आमच्या मागण्यांत दवरया मर्सी आनी सेल्विनो आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयतात. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, पोरजेचें राज म्हणजे राज चलोवपाक पोरजा आपले वडील वेंचून काडटा, फुडारी वेंचून काडटात. डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. आनी आमकां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें आसा, संविधान दिल्लें आसा. आनी ह्या संविधानान आमकां आमच्यो ड्युटीज आसात आनी रायट्स आसात, हक्क आसात आनी जबाबदारी आसात. जायते फावटी घडये आमी आमचे हक्क मेळोवन घेवपाक बोवाळ केला, पूण आमची जबाबदारी पाळूंक जायते फावटी आमी घडये निबोर मनाची जाल्या वो फाटीं उरल्या. जायते फावटी आमी आमची जबाबदारी पाळूंक चुकल्या देखून आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपुत्रीधार आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांतसून तोंडांतसून वायटान बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांबार मरी सगळ्या भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा स्वर्गा संवसाराच्या रुचणारा आनी दोनिया स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक पोरजे राज स्थापन करून ह्या येद्या वर्त्या राष्ट्राची जबाबदारी आमा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्याच पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची चाकरी करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात, असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या गोरण्या लागीं आनी जुदाच्या गोरण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण ताच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्टांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या गोरण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कोल तांचे भितर हांव म्हजी सुमोट रिगोयतलो. तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओलोक घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांचें नश्टेपणाचें बोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो हांव उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. परतून म्हणुया. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस बोव व्हडटे देवाक शेरोन आयता आनी सर्वेस्पराचे शावलेक विराट घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव. तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो आनी ताच्या पाकांक काल तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता.
रातचे दास्तेचो ओ दिसाचो सोडलेले बानाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालोकान फिरतले पिडेक ओ दोंपराचे नास करतले ओरिश्टाक तूं भियोचो नाय. जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सोर्वेस्पोर म्हजें शेरोन अशें तूं म्हणटाय आनी बोव व्हडते देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय तर तुजेर कसलेंच वायट येवचेंच ना. तुजें तोंबू सोरशें पिडा पावचीच ना. जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सगळे आदीं हांव मागतां तें हें, सोमेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोदी आनी दिनवासनी स्तुती, भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर. आमचें पूर्ण भोक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्थायेन जेवचे पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणाराक मानता तसलें सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडटली आनी स्वताची वळख घेतली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच, देवा आनी मनशा मोदेस्तूय एकलोच जेजू क्रिस्त. तोय मनीस ताणें सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कोशी समोरपिलो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. उद्गार. स्वता पोरमोणे आनी मोगान जेवन जो आमचे मोस्कोत त्या क्रिस्ताचे सारके गेसोर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. 26 जानेवारी 1950 भाव भयणीनो, ह्या दिसाक आमचें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमकां मेवलें. आनी आमच्या ह्या संविधानान, ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां जायते हक दिले, जायत्यो जबाबदारी दिल्यो. आनी तातूंत एक पर्जे राज घडून हाडलें, ताका आमी म्हणटा रिपब्लीक. आनी ह्या पासत आयज आमी रिपब्लीक डे, पर्जे राजाचो दीस मनयता. 70 वर्स काबार जालें. आतां आमी 72 वर्सान भितर सरता. जाल्यार गेल्ल्या 71 वर्सांनी कितें आमी भोगलां, कितें आमी अणभवलां. आयज आमचें राज्य खंय तावन खंय पावलां. आयज कितली उदारगत आमच्या भारतांत जाल्या. आयज आनिकूय जायते जाणांक सवलती आनी जायते जाणांक ऑपॉर्च्युनिटीज आयज जायत्यो मेळिल्ल्यो आसात. आयज आमचे भारताचे मनीस, आमचे भारताचे नागरीक जायते जावन दुसऱ्याय देशांनी वचून दुसऱ्यांचेय देश सांबाळल्यात. आमची जी तरकीब आसा, आमचें जें मन आसा, हुशारकाय आसा, ताचे वरवीं दुसऱ्या देशां पासून व्हडल्यो व्हडल्यो नामना जोडलेल्यो आसात. आनी हें आयज सगळें करता आसतना आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हें पर्जे राज समरमता, आयज खंय आसा काय आमी. आयचें देवाचें उतर आमकां स्वतंत्रतायेची खबर, कराराची खबर, मागण्याची खबर सांगता. हें सगळें आमकां आमच्या पर्जे राजान वा आमचें राज्य जी येता आसतना भोव गरजेची वस्तू ज्यो आसात आयज देवाचें उतर सांगता. जाल्यार आमकां जरी तर हक्क आसा आनी आमकां जरी तर जबाबदारी आसा जी आमकां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन दिता, जाल्यार ते दोनूय जियोवपाक गरज. आयच्या पयल्या वाचपान आमी जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आयकलां. आनी जेरेमियास प्रवादी आमकां उलयता कराराची खबर. हो करार जो देव आमचे लागीं करता, मनशां लागीं, पर्जे लागीं. आनी देव ह्या करारान म्हणटा, हांव देव आनी तुमी पर्जा. जाल्यार हो देव आमकां चिड्डायता तसलो न्हय, हो आमकां कुशीन उडयता तसलो न्हय, वो आमचो फायदो काडटा तसलो देव न्हय. पूण त्याच बरोबर देव तो देव उरपाक जाय, पर्जा ती पर्जा उरोंक जाय. आनी इस्रायल पर्जेन ही चूक केल्ली. देव आनी पर्जा जेन्ना आसा ह्या करारान पर्जा ल्हवू ल्हवू आपूण देव जाल्ल्या भाशेन करूंक लागलेली. आनी आयज फुडें हें आमी पळयता आमच्या देशांत, आमच्या राज्यांत. देव कोण? जे आमी विचून काडलेले आसात आमची सेवा करूंक. जशें ह्या दिसांनी आमी जायतें आयकता. सोशल मिडिया जरी तर उक्ती केली जाल्यार असले कमेंट्स जायते वाचूंक मेळटा. यू आर आवर सर्वंट्स, वी पे युअर सॅलरी. कालच्या दिसाक आमच्या गोंयान असेंब्ली भरली आनी जें कितें जालें त्याचे विशीं जायते पर्जेक राग आयलो. पर्जेन आपलें मन उक्तायलें. भोव करून सोशल मिडियाचेर आमी पळयत जाल्यार जायते जाणांनी गाळयो मारपाक सुरू केल्यो आमच्या ह्या आमदार मंत्र्यांक. कित्याक असेंब्ली केली आनी नो बिझनस म्हणलें, उलोवंकूच दिवंक ना, भासाभास करूंकूच ना. जाल्यार असले वेळार देव कोण? देव म्हणटा, हांव दाखोवन दितलो. असले दीस येतात जंय हांव कोण म्हणजे देव कोण आनी पर्जा कोण हें पळोवचें पडटलें. पूण ह्या करारान आनी ह्या दाखोवपान एक वस्त भोव गरजेची आमकां देव भोगसूंक तयार आसा. सगळें नश्टेपण जें आसा तें भोगसूंक देव तयार आसा. पूण देवाची ओळख आमी घेवंक गरज. जाल्यार आमच्या फुडाऱ्यांक जांकां आमी विचून काडलेले आमची सेवा करूंक तांचे पासत आमी मागूंक गरज आसा. कित्याक जायते पावटी तांकां आमी देव जाल्ल्या भाशेन केल्यात, वो जायते पावटी तेच आपूण देव जाल्ल्या भाशेन करतात. ही एक दुसरी गजाल. जाल्यार आमी पर्जा जी आसा जायते पावटी तांकां देव करून बसल्या. आमचे हक आनी आमची जबाबदारी पाळूंक फाटीं रावल्या. आनी अशें करता आसतना आमच्या गोंयकारां मदें जी म्हणणी आसा, परतून परतून आमी म्हणटा, म्हाका कित्याक पडलां? पर्जे राजान म्हाका कित्याक पडलां हें कोणाच्यान म्हणूंकूच जायना.
आनी जो कोण हें म्हणटा म्हाका कित्याक पडलां तो ह्या परजे राजान पुरतो न्हय. नागरीक जावपाक उपकारो ना, भायर उडोवपाचो. दुसऱ्या वाचपान तिमोथाक चीट बरोवन भाग्योन पावलू खेरीत भाशेन सांगता आमी मागणें करूंक जाय. आनी मागणें करूंक जाय ते कोणा पासत भोव करून जे आमी पोरजेचे वडील म्हूण विचून काडलेले आसात, अधिकारी विचून काडलेले आसात, तांचे पासत मागूंक आमची जबाबदारी. मागणें म्हणटा तेन्ना फकत बेस्तेंच तांकां हें दी तें दी, तांकां खास्त लाय, हें मागणें न्हय. पूण त्याहून चड एक बोगसण्याचें मागणें, बरें मोन दिवपाचें मागणें, मोन बदलपाचें मागणें. कित्याक जेन्ना पदवी हातान पडल्या तेन्ना हे पदवे वरवीं हे मनीस जे आमी विचून काडलेले तांचें मोन घडये उडलां. पदवेचें घडये तांकां एक सुबेज आपणाचेंच व्हडपण कशें दिसती पडलां. जाल्यार आमी तांचे पासत मागूंक गरज. आनी हें मागणें जावंक जाय विनंतीचें मागणें आनी दिनवासणेची स्तुती. हें भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता. देवाक दिनवासूंक आमचे लागीं जायतें आसा, कित्याक आमच्या पोरजे राजाक देवान जायत्या देण्यांनी भरल्यात. देवाक आर्गां दिवया. जायती उदारगत आमच्या देशाची जाल्या, देवाक आर्गां दिवया. विनंती करुया देवा लागीं की आमकां जे आमी फुडारी विचून काडल्यात तांची मनां बदल. आपूण देव न्हय, पूण देव कोण तो जाणा जावन आपूण परजेचे चाकर हें समजून घेवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी तांचे पासत मागुया. बोगसण्याचें मागणें आमी करता आसतना जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, स्वतंत्रताय कोण दिता. आमचो देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुमार 3 वर्सांनी हें संविधान आमकां मेळ्ळें. जाल्यार तातूंत खरी स्वतंत्रताय जियोवपाक जे सगळे मुद्दे घातलेले आसात, म्हणजे आमचे रायट्स आनी ड्युटीज आसात. आमी कितें करूंक जाता, कितें करूंक जायना, कशे भाशेन आमी आमचो देश फुडें व्हरूंक जाय, हें आमकां ह्या संविधानान जरी तर दिल्लें आसा जाल्यार तरी पूण आयज हो प्रश्न, आमी खरेंच स्वतंत्र जाल्या काय? आर वी ट्रुली फ्री? आर वी ट्रुली इंडिपेंडंट? घडये आमी स्वतंत्र केल्ली मनशांच आनीक परतून मनशांची गुलामां जाल्या. पयलीं आमी दुसऱ्यांची गुलाम आसलीं, जे आमचे न्हय आसले. आतां आमीच काडलेले आमकां गुलाम करपाक सोदता. आमीच विचून काडलेली आपली आयडियोलॉजी आसा ती आख्याच देशाचेर थापूंक सोदतात. आनी हे भाशेन जी आमची स्वतंत्रताय दिल्ली आसा ती नव्यान गुलामपणान बदलता. आनी असल्या वेळार आयचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा, तुमी स्वतंत्र जातले जाल्यार म्हज्या उतरा प्रमाणें चलशात जाल्यार म्हजे खरे शिश्य जातले. सोत तुमकां कळून येतलें आनी सोत जरी तर तुमकां कळ्ळें, सोत जरी तर तुमी मानून घेतलें जाल्यार तुमी खरेपणी स्वतंत्र जातल्यात. पूण स्वत मानून घेवंक आमी जरी तर तयार ना, स्वत उलोवपाक पासून ताचेर भासाभास करूंक पासून आमी तयार ना, जाल्यार आमी स्वतंत्र न्हय, आमी गुलाम. कोणाचे गुलाम काय? आयज आमच्या गोंयच्या संदर्भान आमी उलयता तेन्ना परतून आमी म्हणटा, आमचे मंत्री म्हणटा, आमचो मुखेल मंत्री पासून म्हणटा, तो सेंट्रल प्रोजेक्ट सेंट्रलाक जावन आयला. आमी सेंट्रलाचे गुलाम न्हय, आमी स्वतंत्र गोंयकार. जाल्यार परजे राज जेन्ना आमी जियेता आनी परजे राज जेन्ना आमी मनयता तेन्ना आमकां जण एकल्याक हो हक्क आसा. आमकां कितें जाय तें विचून काडूंक आनी आमकां कितें नाका तें कुशीन उडोवंक. जाल्यार हें करपाक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा म्हूण आमी मानून घेवया. आनी जरी तर आमी ही जबाबदारी मानून घेना जाल्यार परतून आमी त्याच गुलामपणान पडटा. आनी सगळ्यांत व्हड गुलामपण आमचें पातक. जाल्यार आमचें जण एकल्याचें पातक आमी देवाच्या हातान घालुया, बोगसणें मागुया आनी आमची जबाबदारी घेवंक आमी तयार जावन आमचें परजे राज खरेपणी परजे राज उरोवंक. आनी ह्या परजे राजांतल्यान म्हणजे आमी जांकां विचून काडटा आमचे पासत आनी आमचे खातीर तांणी बरे भाशेन आमचो देश उंचल्या पावड्यार पावोवंक आमच्यान जाता तितलो सहकार आमी दिवया. आमकां सवलती आसा त्यो घेवया, आमचे हक्क जियोवया आनी जबाबदारी पाडुया. Sonia, Gesù di
म्हजे भाव भयणीनय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवीदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजीं स्वतंत्र परजा. आमचें उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देशाचीं फळां ओवंडो आनी सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारबाऱ्यांचेर तुजो सुबां आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. आपले आवयक आंकवार मारीक पातकांतली निवारून मोरनाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवासो तिका केली. देखून ह्या संतोसभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 गगनाचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची तुवें विचून काडलेले तुजे परजेची आमच्या राजकारबाऱ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. पोरचे राज्यांत आमी नागरीक आमकां हक्क आसात, आमकां जबाबदारी आसात आनी खेरीत भाशेन ही जबाबदारी घेवन एकामेका पासत मागूंक एकामेका पासत विनंती करूंक आमी सगळीं देवा बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे पितेचे म्हाका पावना पूण तुजे एका सुदान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. एक घडये एक घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान तूं म्हज्या तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आकोत तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Ora
प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवा चाकरेची देख घेवन सोमेस्त आमच्या भारतीय भावा भयणीच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पर्जा कशी तुजे मोहिमेच्या राजान आमकां एकठांय. ह्या मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. संसारात आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या पावसान संसारात आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. ससनाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळटोनिया. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. ससनाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळटोनिया. साइकिल मुगे मोगाची साइकिल. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं एक साइकिलिस्ट हूँ. मैंने 2 जर्नी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग की करी है. काठमांडू से दिल्ली आया था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किया था मैंने सोलो. ये वीडियो मैं आज का इसलिए बना रहा हूँ कि इस जर्नी के दौरान, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली मेरी साइकिलिंग की जर्नी के दौरान मैं गोवा से कोस्टल हाईवे लेते हुए कन्याकुमारी तक गया था. तो उस दौरान मैंने गोवा की खूबसूरती को देखा, दक्षिण भारत की खूबसूरती को देखा, जंगलों को मैंने पार किया. वेस्टर्न घाट, आपको मालूम है गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक एक वेस्टर्न घाट है, इको सेंसिटिव जोन है. तो वो सब मैंने उसको जिया है. मैं वहाँ रहा हूँ, मतलब रहते रहते मैंने साइकिल चलाई है उन जंगलों के बीच में, उन हाईवेज़ में, उन छोटे रोडों पे. तो मैं उस खूबसूरती, उस शांति को जानता हूँ. अभी आज का वीडियो मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि मैं पिछले 2 महीने से गोवा के अंदर हूँ. मैं गोवा में रह रहा हूँ और मैं जिस वजह से गोवा में आया था आज वो वजह खतरे में है. मतलब गोवा की खूबसूरती को लेकर के, गोवा की नेचुरल ब्यूटी को लेकर के, गोवा के घने जंगल, पेड़ पौधे, जो शुद्ध हवा, पानी, उसको लेकर मैं यहाँ आया था. आज वो खतरे में है. गोवा, आप लोगों का भी एक सपना रहा होगा कि कभी गोवा जाएंगे, या आप लोग ज़रूर आए होंगे और हमें जो आए हैं वो दोबारा ज़रूर आने की कामना कर रहे होंगे. पर ज़रूर आए होंगे और हमें जो आए हैं वो दोबारा ज़रूर आने की कामना कर रहे होंगे. पर गोवा का मतलब सिर्फ बियर और बीच नहीं है. गोवा एक नेचुरल, जो हरियाली से भरा हुआ स्टेट है. आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं. मैं इस समय अपने घर की छत पर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गोवा के अंदर जो साउथ गोवा है, साउथ गोवा के अंदर एक महावीर वाइल्ड सेंचुरी है और एक मोल्लेम नेशनल पार्क है. ये वेस्टर्न घाट के अंदर आता है. लगभग 250 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है. इस एरिया के अंदर गवर्नमेंट के 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं. एक पावर लाइन का ट्रांसमिशन होना है वहाँ से. एक तरफ से जो हाईवे है जो कर्नाटक जा रहा है उसको 4 लेन करना है, और एक रेलवे ट्रैक है जो सिंगल रेलवे ट्रैक है उसको डबल करना है. तो गवर्नमेंट कहती है कि ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. तो हो सकता है गवर्नमेंट अपनी जगह सही हो, पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वजह से लगभग 60 से 80 हज़ार पेड़ काटे जाएंगे. आप गूगल पर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं.
तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मोहल्ले के लोग हैं और कुछ लोग गोवा के लोग हैं वो इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। नेशनल मीडिया के अंदर इसको बहुत बड़ा कवरेज नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये इस बारे में जानकारी नहीं है। 1000 किलोमीटर राइड इन गोवा, ये जो राइड है इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य है लोगों के साथ पर्यावरण के बारे में बातचीत करना, उनसे बहुत कुछ सीखना, जो मुझे पता है उनको वो सिखाना, उन्हें जागरूक करना, गोवा की खूबसूरती, उसके नेचर, उसके जंगलों को बचाने के लिए प्रयास करना। अगर सरकार तक आवाज़ पहुंच सके तो उनसे रिक्वेस्ट करना कि जो भी बेहतर हो सकता है पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए वो करें। तो गोवा के अंदर 1000 किलोमीटर में साइकिलिंग करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूंगा। मेरा मकसद डिस्टेंस कवर करना या कोई जल्दी इस राइड को ख़त्म करना नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना, बहुत कुछ सीखना सिखाना ये चलेगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस राइड में। सायकल सायकल मुगे मोगाची सायकल, सायकल सायकल मुगे मोगाची सायकल, पेडल मारल्यार धांवता, ब्रेक मारल्यार थांबता, पेडल मारल्यार धांवता, ब्रेक मारल्यार